गोयच्या शेक धनिया वांगडा आमदार विरेश बोरकरान गोंय पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली। शेकां खातीर शुल्क उणें करपाची आनी हॉकर दर्यावेळेवेले काडचे म्हूण ह्या वेळार मागणी केल्या। आरडीएक्सको खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। मिनिस्टर नावपा गेले कितें रिजन कितें आसा? बेजिकली आयज जे आमचे शेक ओनर एसोसिएशन आसात आनी टोटल शेक ओनर आसात ते आयज मिनिस्टराक मेळपाक सोदताले। जावं डायरेक्टराक मेळपाक पयलीं गेल्ले, सो तेंच्यांनी म्हाका आपयलो की आमी डायरेक्टराक मेळूंक वयता। तेंचे थोडे इश्यूज आसले, लायक फी जे इन्क्रीज जाला म्हणटा ते, तितून थोडे फीज एडेड ऑन आसात, जशें की आमची गार्बेज फी आसा ती एडेड ऑन जाल्ली आसा। सो हे क्लॅरिफिकेशन घेवपाक लागून आमी डायरेक्टराक पयलीं मेळपाक गेल्ले। सो डायरेक्टर थंय मेळोंक ना, सो डायरेक्टर मेळोंक ना म्हणून डेप्युटी डायरेक्टराक मेळले आनी डेप्युटी डायरेक्टराक मेळोन आमकां क्लॅरिफिकेशन कांयच मेळोंक ना उलटीशी। सो ताका लागून आमी मिनिस्टराक हांगा सेक्रेटरीएटान मिनिस्टराक मेळपाक येयल्ले आसा आनी मिनिस्टराक आमी डिस्कशन केलें। एसोसिएशनाचे जे प्रेजिडेंट आसा तेंच्यांनी आनी बाकीचे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी डिस्कशन केलें आनी एक्झॅक्ट कसो कितें ब्रेकअप आसा। आनी गेले ते आतां 2 वर्सां कोवीड आसल्या कारणान खुबसो लॉस जाल्लो आसा तांकां आनी कांयच बिजनस तितले लेवलाचेर जावंक ना। सो आयज ते डिस्कशन केलें आनी ब्रेकअप घेतलो। तशेंच जे गार्बेजाची फी आसा ती ऑलरेडी सांगल्या आमी की ती वेव ऑफ करची म्हणून, कारण गार्बेज फी पयलू एडेड ऑन जायनासली, ती वांगडाच येताली। आमकां एक कॅटेगरीचे जाता 2,17,500। सो आमकां कितें जालें, पॅन्डेमिकांतून भायर येता आसतना एकदम सारके सुबेज लागले, ताका लागून आमी एक डिमांड घातलो आमकां 75,000 चार्ज कर म्हणून। पूण गव्हर्मेंटाचें डिसिजन तें, पूण आतां आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां की आतां मिनिस्टरान सांगलां आपण लेस कोता म्हणून, बट गार्बेजाचे हाफ कोता म्हणून सांगलां, 10 आहा ते 5 कोता म्हणून सांगलां, आनीक बेडीचे 25 आहा ते 15 कोता म्हणून सांगलां। सो आमी ते वचून डिमांड केला की आमकां बेडीचे 10 दवर आनी गार्बेजाचे चार्ज करनाका म्हणून। ताणें सांगलां हे विकान आपण क्लियर करता। आमी आयज पासून सीएमान एश्युरन्स दिलें की आपण लेस करता, तुमी पयशे भर नाका म्हणून। ताका लागून आमचे थोडे शेकवाल्यांनी अजून पासून पयशे भरूंक ना, ते रावता कितें जायना म्हणून बोलना तेमी, जाता जाल्यार भरताले ते।